रान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वित। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सगळ्यांक आयचे भागवत पुराण कोंकणीचे हे सेशन नंतर सुस्वागत। आज चॅप्टर प्रभुजीन लोकेश प्रभुजीन सांगितलं तशी 17 चॅप्टर श्लोक 11-13 with respect to भागवत सुबोधिनी. सो भागवत सुबोधिनी हे भागवत सुबोधिनी बुक आणि तुम्ही तर व्हेरी कंडेन्स वे खाली जस्ट हायलाइट केलेले असा पॉइंट वाईज. सो हांव एक पडी वाचचा इच्छ करता आणि तदनंतर आम्ही हे क्लासाचे हे 3 श्लोकाचे भागवत सुबोधिनी मध्य दवर घेऊन कशी एक एक्सप्लेनेशन करच्या येता आम्ही पळूया. सो हांगा चॅप्टर 17 11 to 13 नाका म्हणले असा सॅक्रिफाइस इन 3 मोड्स हे हेडिंग दिले असा. सो 11th श्लोकांत सॅक्रिफाइस इन गुडनेस हातू 3 पॉइंट दिले असा. परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर as a matter of duty without desire for material result. हे 3 सात्विक गुणार आम्ही यज्ञ म्हळ्यार आम्ही सॅक्रिफाइस यज्ञ केल्यार हे 3 पॉइंट अचीव करचे येता. या 3 पॉइंट आमकां मेळचे येता ताजे बद्दल आमी पळोवया. आणि तंत्र श्लोक 12th सॅक्रिफाइस इन फॅशन म्हळ्यार आम्ही यज्ञ करचे राजसिक गुणांत. हातूंत द फर्स्ट पॉइंट हातूंत भितर सांगले आसा परफॉर्म्ड फॉर सम मटेरियल बेनिफिट इन दिस वर्ल्ड ब्रॅकेटान दिल्ले आसा ऑर एलिवेशन टू हेवन. हाजे बद्दल आमी पळोवया खंयचे एग्जाम्पल आसा कोण अशी केल्ली आसा म्हणून. आणि सेकंड पॉइंट हातूंत दिल्ले आसा फॉर द सेक ऑफ प्राइड. हे सॅक्रिफाइस इन फॅशन म्हळ्यार आमी यज्ञ केले राजसिक गुणांत. आणि 13 श्लोकांत सांगले आसा सॅक्रिफाइस इन इग्नोरन्स म्हळ्यार आमी यज्ञ केले तामसिक गुणांत. हातूंत भितर फर्स्ट पॉइंट सांगले आसा परफॉर्म्ड विदाउट रिगार्ड्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर. हे कोणे केले कशी कोण करतात आणि कशी तांगेले हे पळोवया. तर नंतर बाकी आमगेले इस्कॉनांत ती रिलेवंट असले आम्ही हे फॉलो करते असत जाल्यार हे सेकंड पॉइंट सांगले आसा विदाउट डिस्ट्रीब्युटिंग प्रसादम. हे प्रसादम कन्सेप्ट ऑफकोर्स हे वर्ल्डांत आयिल्ले अति उन्नत रितीर आणि प्रत्येकाक मेळचे रितीर हे जगन्नाथ पुरीत तशी आम्ही आमगे प्रभुपादान आमकां हे मेळ्ळा. आणि नेक्स्ट पॉइंट दिले आसा विदाउट चॅन्टिंग वेदिक हिम्स विदाउट रिन्युमरेशन्स टू द प्रिस्ट कोणाक प्रिस्ट आणि लास्टाक विदाउट फेथ हे टू इग्नोरन्सान केले आसा. सो हांगा आमी अति थोडे कसं म्हणतात बॅकग्राऊंड घेऊन आम्ही हांगा एक्सप्लेन करता म्हळ्यार हे पर्टिक्युलर चॅप्टराक म्हणले आसा श्रद्धात्रय विभाग योग. हे श्रद्धाचे विभाग योग हांगा प्रभुपाद आमगेले समरीन सांगते असत हे चॅप्टराचे की 3 टाइप ऑफ फेथ उरता म्हणजे 3 टाइप फेथ आमकां कशी उरता. 3 टाइप फेथ एक त्रिगुणांत आमकां 3 टाइप फेथ उरता हांगा तेच कृष्ण एक्सप्लेन करते आसा. सो त्रिगुणांत म्हळ्यार खंयचे एक सात्विक गुण एक राजसिक गुण आणि एक तामसिक गुण. सो हांगा प्रभुपाद कंडेन्स वेर समरी सांगते असत हे चॅप्टराचे की आम्ही परफॉर्म केले कितें आमगे फेथ कितें आसा आम्ही परफॉर्म केले यज्ञ कितें आसा राजसिक आणि तामसिक कांत केले कितें आसा हे
अशाश्वत हे शाश्वत नाही कित्याक शाश्वत नाही कित्याक की म्हळ्यार हे आमच्या भितर आमी यज्ञ केल्यार हे टेम्पररी बेनिफिट दिता आमकां अशाश्वत बेनिफिट दिता शाश्वत बेनिफिट दिना आनी आमकां हांगाचे भौतीक जगतांत उरूं तशी करता सो अशें हांव ना आमी खंयचे सॅक्रिफायस यज्ञ आसा आमी मोड ऑफ गुडनेस केल्ले आसा ताजेन कितें जाता आमगेले आनी मोड ऑफ गुडनेस एन इंजेक्शन टू वेदिक स्क्रिप्चर प्रकार फॉलो करून आमी केल्ले कितें हे आसा ते ताजेन आमकां कितें जाता आमगेलो हार्ट प्युरिफाय जाता आमगेलो हार्ट प्युरिफाय जाता आमगेलो हार्ट प्युरिफाय जाल्या नंतर हार्टांत आमी अंडरस्टँड केले तशी एक जीवात्मा आणि एक परमात्मा हे एक्सटर्नल ड्रेस कितें आमकां दिल्ले आसा हे बेसिकली आमकां अटेन करच्याक हायेस्ट गोल अटेन करच्याक हे मनुष्याचे एक ड्रेस कितें आसा ह्युमन हे कितें आसा हे आमकां दिल्ले आसा सो आमचे भितर आमी कसो करता डिवोशनल सर्वीस टुवर्ड्स कृष्ण म्हळ्यार आमी भक्ती करता कृष्णाल आमी भक्ती केल्यार आमगेले केन्ना आमी आमगेले हार्ट प्युरिफाय जाता सात्विकांत आमी यज्ञ केल्ल्यानू ताजेन आमी कितें जाता जीवात्मा परमात्मा सायड पळोवचें लागता नाजाल्यार परमात्मा एज ए हार्टान बसून कितें करता खाली सँक्शन करता तो हे पळयना की हाजेन बरें जाता की वायट कित्याक की म्हळ्यार जीव आमी खंयची एक डिझायर जावन आमी परमात्मा संगतीक अति संतोष जावन जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर कृष्णाल नित्य दास जावन तागे लोकांत आमी वैकुंठांत गोलोक वृंदावनांत आमी आराम आसली थंयच्यान आमी डिझायर घेवन कृष्णा संगतीक जेलस करना कृष्णा संगतीक हे करना आमी हांगा एक डिझायर घेवन आमी भौतीक जगतांत आयली सो आमी डिझायर घेवन आयली ती आमकां चलोच खातीर ब्रह्मान केन्ना आमकां सृश्टी केले तर नंतर चलनाल तेन्ना क्षीरोदक्षाय विष्णू कितें आसा परमात्मा रुपार ताणें तोय एंटर जालो आमगेल्या हार्टांत आनी आमकां आमगेले प्रत्येक आमी एक्ट करता ते विटनेस करचे आनी आमकां सँक्शन करचे आमगेले डिझायर कसो आसा तेजे प्रकार आमकां सँक्शन करचे बरें की वायट की सो कित्याक की म्हळ्यार कृष्णान खाली एक कर्म करच्याक मात्र आमकां अधिकार दिला बाकी खंयचे अधिकार ना आमी भगवद्गीतेंत अंडरस्टँड केले तशी सो आमी केन्ना आमगेलो हार्ट सात्विक गुणार आमी उरून आमी केन्ना यज्ञ यागादी करतात ताजेन आमगे कितें जाता हार्ट प्युरिफाय जाता हार्टांत असले कल्मशुट्ट गेले नंतर आमी कितें जाता इमिडिएटली जिवात्म पळयता की आमगेले संगतीक आनी कोण आसा आमगेले संगतीक परमात्मा आसा केन्ना आमगेलें तोंड परमात्मा सायड फिरता तेन्ना आमी आमगेले आमकां एक भक्ती म्हणली एक प्राप्त जाता आनी ती भक्तीन प्राप्त जाल्या नंतर आमी स्लो एंड स्टडी आमी परमात्मा लागीं वचच्याक एफर्ट करतात आनी कृष्णान सांगलें आसा की अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त कोण अंतकालांत म्हाका स्मरण करता ताका हांव 100% रक्षण करता ते कृष्णाल प्लॅन कृष्ण कसं करता ते कृष्णाक गोत्ता आमकां अंडरस्टँड करचे डिफिकल्ट जाल्यार आमगेले हे आसा की आमी सॅक्रिफायस करता सो आमी 17 चॅप्टर अजून पर्यंत आमी आयकिते आयल्यात सो 17 चॅप्टर खंयच्यान स्टार्ट जाले 17 चॅप्टरांत श्रद्धा विभाग योगांत फर्स्ट अर्जुन कृष्णाक विचारता कृष्णा कोण मनुष्य सॅक्रिफायस करता वर्शिप करता सॅक्रिफायस करता इन स्क्रिप्चराक रेफर करनाशी स्क्रिप्चराक हातान घेनाशी कोण सॅक्रिफायस करता आसा तो खंयचे हाजेर उरता तो सत्विक गुणार उरता की तो राजसीक गुणार उरता की तो तामसीक गुणार उरता खंयचे ताका सिच्युएशन खंयचे म्हळ्यार कृष्णान विचारता तेन्ना कृष्ण ताका फर्स्ट 10 श्लोकांत इनिशियली कसं करता की श्रद्धा की 3 प्रकार श्रद्धा उरतात एक श्रद्धा सात्विकार एक श्रद्धा राजसिकार आणि एक श्रद्धा तामसिकार हे पहिले प्रिचर लोकांकडच्यान आयकलां तर नंतर तो मुखार एक्सप्लेन करता की आमी सर्वायव जावपा म्हळ्यार आमी कसले तरी इनटेक करपाचें सर्वायव जावपा म्हळ्यार इनटेक करता म्हळ्यार ते इनटेक आमी कितें करतात प्रसाद रुपान की ते फूड रुपान आमी इनिशियली फूड रुपान आमी घेतात आमकां जेवण म्हणलें एक जावकां ते जेवण खंयचें म्हण आमी विचार करनात सो ते कित फूड आमी आसा ताजे बद्दल कृष्ण एक्सप्लेन करता की फूड आमी खंयचे सात्विक रुपार घेतात ते सात्विक फूड खंयचे आमी फूड राजसीक रुपार म्हळ्यार मस्त तीक जास्त हे असले आमी केन्ना घेवचे लागतात आणि नेक्स्ट खंयचे तामसीक म्हळ्यार अबनॉर्मेबल वस्तू म्हळ्यार मांस भक्षण हे ते आमी केन्ना करतात तेन्ना आमगेले कितें आसा आमी तामसीक करीत आनी तामसिकांत बी कृष्णान आनी अति सुंदर जावन हाजे पयली श्लोकांत एक्सप्लेन केल्ले आसा की खंयचे आमी फूड आसा
प्रिपेअर करून 3 तास आम्ही तशी दवरली उरता ते 100% तामसीक फूड ते बरें न्ही आमगेल्या जिवाक जाल्यार तेच आमी फूड कृष्णाक ऑफर करून खाल्यार प्रसाद उरल्यार ते केन्ना तामसीक जायना कित्याक कृष्णान ताका एक्सेप्ट करना ताका फूडच्यान प्रसाद केल्ले उरता अशी हे उरतो आमी आयकून गेले आसा सो अशावन आमी हे पर्टिक्युलर 3 श्लोकांत आम्ही अंडरस्टँड करचे पॉइंट खंयचे आसा त्रिगुणार आमगेले प्रत्येक वस्तू चलता त्रिगुणार आमगेले म्हळ्यार फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी कितें आसा ब्रह्मा आसा ब्रह्माच्यान पाताळ पर्यंत कितले लिव्हिंग एंटिटी आसत ते कितले जीव आसत ती उट्टू जीव सात्विक राजसिक आणि तामसिक हे 3 गुणार फिरते उरतात डिपेंड ऑन टाइम म्हळ्यार सकाळचे एक विंगड भावार उरतात दनपार येते ते विंगड जाता आणि सांजे येते ते सो सकाळचे किती ब्रह्ममुहूर्त अशें ना प्रत्येक टेंपलांत आमी पळयल्यार वैष्णव टेंपलांत अति मुहूर्त जाल्या नंतर ब्रह्ममुहूर्तार पूजा उरता मंगळ आरती म्हणून उरता तर नंतर कित्याक मंगळ आरती उरता कित्याक आमगे देह रेस्ट जावन घेना आमगे एकदम परिशुद्ध जाल्ले उरता सो आमी कसले आमी वस्तू करतात ते आमगेले इमिडिएटली आमगे देहाक इफेक्ट जाता आमगेल्या आत्माक इफेक्ट जाता अशें सात्विक सत्व गुणार उरतात आमी सकाळी ब्रह्ममुहूर्तार अशें आमी सांजच्यानी आयकिला आमी केन्ना अभ्यास करच्या बसताले आमी चेडवांक बी सांगतात उठ रे सकाळी उठून बेगीन अभ्यास कर रे बरें माथ्याल कित्याक बरें माथ्या लागता कित्याक आमी खंयचे ऍक्टिव्हिटी सकाळच्या टायमार करतात स्पेशली ब्रह्ममुहूर्त टायमार करतात सूर्य उदय जावचे पहिले सो ते आमकां अति उत्तम जावन आमगेले मनांत वता आमी केल्ली कार्य कितें आसा अति उत्तम जाता सो सात्विक कशी दिवस चढते वता आमी राजसिकार वतात राजसिक एसेन्शियली रिक्वायरमेंट बी आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेले कामांत हांतूत आमकां थोडे मोड ऑफ फॅशन दाखोवचे पडटा आनी कशी सांज जाते वतकी मनुष्य तामसीक अशें खंयचे अबनॉर्मेबल काम आमी पळयतात जास्त सांजे टायमार जाता रात्री टायमार सो अशें एक निद्रा आमी रेस्ट कितें करता ताका एक तामस म्हण केलें आसा सो निद्रा ही आमी एक स्क्रिप्चरान बरयल्ले प्रकार आमी एक लिमिटेड हाजेर आमी निद्रा करता 6 तास इज मोर देन सफिशियंट अशें म्हण सांगलें आसा सो आमी बेगीन अंडरस्टँड कर घेवया की हे 3 गुणांत खंयचे एग्जाम्पल आणि खंयचे आमी हे सांगू शकतात म्हणून आमी ते एक अंडरस्टँड करून घेवया सो अशें आमी अंडरस्टँड केलें हांगा की जीव कितें आसा एक पर्टिक्युलर वस्तू भोगच्याक हांगा आयला आनी हांगा येवन हांगा शिरकून पडला इन टायम मेमोरियल आमकां गोतना आमी केन्ना आयली म्हणून आनी हांगा आयली तशी आमी कितें जाता त्रिगुणार फर्स्ट त्रिगुण आमकां इफेक्ट करता सो देवान हे सृष्टी क्रिएट केली आनी नंतर भगवद्गीता एज अ मॅन्युअल आमकां दिलें आनी तातूंत ताणें भगवद्गीता 4 अध्यायांत 13व्या श्लोकांत सांगला चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः देवान कृष्णान कसं सृष्टी केलं आसा 4 वर्ण आणि 4 आश्रम व्हेरी क्विकली पळोवया 4 वर्णांत कोण येतात 4 वर्णांत एक ब्राह्मण येता नंतर क्षत्रिय येता नंतर वैश्य येता आणि शूद्र येता हे 4 कॅटेगरी आणि त्याचे प्रकार 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आणि संन्यास हे 4 आश्रम सो ब्राह्मणाक कितें म्हणलें आसा ब्राह्मण एक हायेस्ट कॅटेगरीचे लकीली आमगेले कृष्णाल दयेन आमी एक गौड सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटीत आमी जन्म घेतला आणि हे आमगेले जन्म आमी सार्थक करून घेवका कित्याक सार्थक करून घेवका कित्याक म्हळ्यार ब्राह्मण कितें आसा केन्नाय सात्विक गुणार उरता आता कलियुगान सांगते ना हांव जाल्यार हाजे पयले युगांत बिगिनिंग ऑफ कलियुगांत बी ब्राह्मण कितें करतालो बेसिकली तागेले समय कितें आसता तो कृष्णाले स्क्रिप्चर वाचन तंतु भितर स्पेंड करना लोकहित कार्य करता तो म्हळ्यार तो ते स्क्रिप्चरान कशी बरयला ताजे प्रकार लोकांक सांगताल ताणी की हे अशी केल्यार आमकां अशी अचीव जाता वेद पुराण शास्त्र वाचून घेना सो मटेरियली ताणी खंयचे काम करनाले सो अशें तांकां कोण तांकां तांगेले डे टू डे रिक्वायरमेंट कोण फुलफिल करतालो तो नेक्स्ट कॅटेगरी कितें आसा क्षत्रिय कॅटेगरी सो क्षत्रिय कितें उरतालो क्षत्रिय ब्राह्मणाक सपोर्ट करतालो सो ब्राह्मणांत आमी एग्जाम्पल घेता सुदामा कृष्णाल फ्रेंड उरता सुदामा अति उत्तम ब्राह्मण उरता जाल्यार मस्त गरीब उरता ताजे कडेन कसले उरना मस्त घरान चेडूं उरता एक टायम जेवणाक बी ताजे कडेन कसले उरना सो तसले सुदामा कितें करता बायलेले फोर्सान
तो ती भांगता तुका फ्रेंड कृष्ण म्हणता द्वारकाधीश इतले ऑपिलन्स असता कडे जाल्यार तू कित्याक ताजे कडेन वचून आमकां थोडे हेल्प मागना देवा कडेन मागशान तू काही इच्छूक ना जाल्यार तुका फ्रेंडा कडेन मागशान तू काही इच्छूक ना म्हणटना ओके थंय वचून मेळका मन उरना जाल्यार फोर्स केले मी तो वचपाक तयार जाता थंय वतसना कितें करता कसली तरी एक भेट घेवन वचका आमी सांगू ना घरात पळयता घरान काही उरना जाल्यार भीक मागून हाडले कितें फोव उरता तो 4 घराच्यान हाडलो फोव एक पिनले क्लीन क्लोथान घालून घेन बांदून घेवन होता आणि केन्ना कृष्णाक कळता सुदामा म्हाका फ्रेंड आयला आपणाल द्वारांत म्हणटना कृष्ण आपणाल पादरक्षा म्हळ्यार आपणाले चप्पल होण नाशी थंयच्यान ताका आसतनाच्यान रुक्मिणी सत्यभामा संग तिका बसलो उरता ते केन्ना न्यूज आयकीत सुदामा आयला म्हणा कसले नाशी धांवते धांवते आपणाले गेटापर्यंत येता पॅलेसाच्या गेटापर्यंत येऊन सुदामाक वेलकम करून घेवन होता आणि सुदामाक अति उन्नत स्थानार खंय तो किंग सिंहासनार बसलो थंय बसून घेवन ताका पाय धुता ताका फीड करता सो अशी ब्राह्मण कितें आसा एक्सपेक्ट करनाशी केन्ना वता कृष्ण पळयती उरता आमी केन्ना तागे कडेन पळयतात म्हण जाल्यार आमी तागे कडेन पळोवच्याक आमकां एक इच्छा उरना आमी पळयनात ताका केन्ना आमी कृष्णा सायड पळयता कृष्ण जास्त आतुर उरता की आमकां घेवच्याक आमकां सपोर्ट करच्याक सो प्रभुपादाले कृपेन आणि आमगेले कम्युनिटीचे कृपेन बी आमकां आताचे गुरु सांगतात की कृष्ण भक्ती आम्ही करका म्हणून सो हे ब्राह्मणाल झाले सो तदनंतर नेक्स्ट कॅटेगरी किती सांगले क्षत्रिय नेक्स्ट वर्ण किती सांगले क्षत्रिय बेसिकली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हळ्यार तांगे कडे एक व्हड कसं म्हणतात प्रॉविन्स उरता ते प्रॉविन्साक तांगेले राज्यात कितले प्रजा उरतात ते प्रजाक कम्प्लिटली प्रोटेक्शन दिवचे तांगेले पुरा वेलबिंग पळोवचे हे क्षत्रियाल काम सो क्षत्रिय जास्त मोड ऑफ फॅशन उरता हे सेकंड कॅटेगरी सत्वगुण नंतर मोड ऑफ पॅशन कित्याक उरता ते आवश्यकता असता का कित्याक म्हळ्यार ताणें नेबरिंग राज्य कितें उरता ताच्यान तांकां प्रोटेक्ट करता आनी डकायत डाकू हे वटू अटॅक करता तांगेल कडच्यान प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करता केन्ना केन्ना तांगेले कसले म्हणटात फिल्डांत एग्रीकल्चर फिल्डांत नमनमण्याचे क्रूर प्राणी वायल्ड एनिमल ते येतात तांगेल कडच्यान तांकां प्रोटेक्ट करता गोरक्षा करता अशें ताणें मोड ऑफ पॅशनांत उरता सो हातूंत भितर आमी व्हेरी क्विक एग्जांपल घेवीत म्हळ्यार अर्जुन कितें आसा अर्जुना कृष्णान भगवद्गीतेन सांगलें आसा की तूं राज ऋषी अशें हांव तुका हे भगवद्गीता नॉलेज हांव तुका दिते आसा आनी अर्जुन आनी दुर्योधन दोनी गेल्ले कृष्णा कडेन मागच्याक अर्जुनान कसं मागलें कृष्णान ऑप्शन दिले एक हांव नियता काही शस्त्र बी उपकरणा आणि एक साइड म्हाका नारायणी एक अक्षोहिणी नारायणी सेना म्हळ्यार कमी कमी 10 अक्षोहिणी सेनाची शक्ती उरता तो दुर्योधन ते मागून घेवन येता आणि कृष्ण कसले मागून येता निहत्ता कृष्णाक मागून घेवन येता अशें आज बी भगवद्गीतेंत कृष्णाल फाटल्यान अर्जुन केन्नाय उरता म्हळ्यार सो अशें हे क्षत्रियांत आमी पळोवन तागेलो नातू कितें आसा परीक्षित महाराज इतले प्रथाडीत उरतकी म्हळ्यार इतले बरे करून किंगडम चलयता ताका शाप मेळटा की 7 दिवसांत तुगेले मरण जाता म्हणून तो कितें करता 7 दिवसांत प्रत्येक आपणाले इतले व्हड अंपायर उरता ते त्याग करता त्याग करना गंगेल तटेर बसून घेना सुखदेव गोस्वामीले मुखार विंदच्यान भागवतम आयकिता आणि हायेस्ट लेवलाक पावता सो आमी पळयता की मोड ऑफ पॅशनांत उरल्यारी तांकां एक ब्राह्मणाला असोसिएशन आसली ती तांणी हायेस्ट लेवलाक वचून पावू शकता तशें आमी अंडरस्टँड करूं शकता तदनंतर नेक्स्ट कॅटेगरी वैश्य हातूंत भितर मस्तीतलो आसा हातूंत भितर आमी वैश्य कॅटेगरीन पळयल्यार आमगेले राज्यांत कनकदास पुरंदरदासाक त्या कालांत 9 कोटी नारायणा म्हळ्यार तितले तागे कडेन वेल्थ असले आणि तो कितें करता तितले वेल्थ उरल्यार इतले जिपून उरतकी म्हळ्यार एक पयशे खर्च करचे ना जाल्यार कृष्णान मस्त आप दवरता तो कृष्ण ताका मेळच्याक ताका टेस्ट करच्याक पदे पदे ताचे कडेन ब्राह्मणा रुपार येवन भीक मागचे येता तसले ताका दिना कृष्ण तर नंतर बायले कडेन वचून घेना थंय तो आमी हे काणीक वचसा सो तो कितें करता केन्ना ताका रियलायज जाता की हांव मूर्ख म्हळ्यार एक सान
ऑप्युलन्स खातीर वेल्था खातीर हांव खंयची नमनी म्हाका लायफ घेवन वता असं म्हण सांगून इमिडिएटली तो रिनाउन्स जाता आनी कितें करता बायले चेडवांक घेवन कितले ताजे कडेन वेल्थ उरता ते काळांत 9 कोटी म्हळ्यार कितले पयशे जातले ते पयशे लोकांक वांटना कित्याक वांटले नंतर आनी परत प्रायड येता ते घेवन वचून मद्दी हाजेर दवरता आनी थंयच्यान कोण जावका ताणी घेवन वचचे कृष्णाले मागेल काय नाही म्हणून दवरता नाही होता सो थंयच्यान बी एलिवेट जाऊ शकता आणि आमगेले गौडीय परंपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी मुजुमदार फॅमिली हो रघुनाथ दास गोस्वामी कितें करता ते काळांत तागेले बापाय मुजुमदार कितें आसा तो 8 लाख गोल्ड कॉइन एज अ टॅक्स म्हण नवाबाक दिताले म्हळ्यार जस्ट इमॅजिन 85 वर्षां पयले 8 लाख गोल्ड कॉइन म्हळ्यार कितली श्रीमंत आसले ताणी आगर म्हळ्यार बॉर्न विथ द गोल्डन स्पून अशी म्हणटात सो तसलो मुजुमदार फॅमिली शो कितें जाता इतले एलिवेट जाता इतले अट्रॅक्ट उरता डिवोशनल सर्विसा खातीर तो तो तजे प्रकार फॉलो कर घेवन चैतन्य महाप्रभून ताका इनिशियली थोडो राब म्हणले उरता नंतर नित्यानंद प्रभूक मेळता आनी सुमार इतले 5 टाइम आसता रघुनाथ दास आनी लास्टाक कितें करता जगन्नाथ पुरी वचून घेना थंय कंप्लिटली रिनाउन्स जाता म्हळ्यार तितले पयशे उरल्यार खंयचे एक सपोर्ट फॅमिलीच्यान घेना अशी लास्टाक रॉटन रायस म्हळ्यार जगन्नाथ पुरींत अन्नाक काही प्रॉब्लेम ना जाल्यार खाल उरले कितें जेवण आसा ते घेवन समुद्रांत धुवन ते खावचे लागता महाप्रभू धांवन येता ताका ते केन्ना आयकीत कित्याक म्हळ्यार तो केन्ना जगन्नाथ पुरींत उरता महाप्रभूक मस्तितले वर्ष तो ऑप्युलंटली दवरता कित्याक म्हळ्यार घराच्यान पयशे ते उरता आनी ते पयशे कितें करता महाप्रभू सेवे खातीर तो इन्वेस्ट करते उरता आनी मस्त आनी तदनंतर एक पटी तागेले तेय बंद जाता बंद जाल्या नंतर महाप्रभू विचारता की कित्याक रघुनाथ दास आजकाल हे करते ना म्हणते ना महाप्रभू तो एक स्टेज आणि हायर लेवलाक गेला तो ताणे प्रत्येक सोण घेवन 2 दिवसाक 3 दिवसाक एक पटी खंयचे रॉटन फूड म्हळ्यार भीक मागचेय बंद केला ताणे म्हळ्यार कंप्लिटली हायस्ट लेवलाक पावला आणि तो ते घेवन महाप्रभू धांवन वचून वचून तू इतले महाप्रसाद तू रिलीज करते असं म्हाका आपेल ना तू म्हणता महाप्रभू हे तुम्ही खावची वस्तू नाही हे म्हणजे जाल्यार महाप्रभू त्याला हातांतल्यान घेवन खाता म्हणजे तात्पर्य कसं की म्हळ्यार कृष्ण चैतन्य महाप्रभू कृष्णा रूपान आपणाला भक्ताले प्रत्येक दुःख सुखांत संगती उरता म्हणून आमी अंडरस्टँड लास्ट नंतर शूद्र कॅटेगरींत मस्तीत लोक आसता म्हळ्यार एलिवेटेड जाले कनकदास आमगेले स्टेटाच्यान कनकदास ताका देवळा भितर एंट्री उरना आनी एक उत्सवान ताका देवाक पळोवका म्हण जाल्ले उरता जाल्यार ताका पळोवचें दिनात आनी ताणें पळोवका म्हणून भितर गेले तेन्ना ताका ब्राह्मण कितें करता धर म्हणून फाटल्याच्यान ताका शिक्षा दिता आनी तो दोळ्यांतल्यान ताका बळबळ उदय ते उरता ताका म्हणटा हांव कसले चूक केले एक तुका दर्शन घेवच्याक बी योग्य नाव आहे हांव म्हणजे मनात केले तशें कृष्ण कितें करता इलेक्ट्रिसिटी उरना फीर न फाटले गर्भगुडीचे फाटलो वणत कितें उरता तो छिद्र करगिना थंयच्यान ताका दर्शन दिता म्हळ्यार आज बी तागेले खातीर आमी दर्शन खंयच्यान घेवका कनकन घेवचे अशी मस्तितले शुद्रांत मस्तितले डिवोटी आमगेले गौडीय परंपरांत पळोवका म्हळ्यार हरिदास ठाकूर एक यवन फॅमिली मलेच्य फॅमिलींत जन्म घेवन ताणी नामाचार्य म्हणून म्हळ्यार 24 तासांत 22 तास चॅन्ट करना ताणी एक निदर्शन दिलें आनी तांकां नामाचार्य म्हणटात म्हळ्यार इतले आनी हायेस्ट लेवलाक ताणी पावले सो हे आमी पळयले की 4 कॅटेगरींत आमी 4 कॅटेगरी शूद्र जनरली कितें उरता मोड ऑफ इग्नोरन्सांत उरता तामस गुणांत उरता जाल्यार तातूंत भितर बी आमी सिलेक्ट केल्यार आमी हायेस्ट लेवलाक पावयता हे आमगेले जाले त्रिगुण म्हळ्यार ब्राह्मण सत्वगुणांत उरता नंतर क्षत्रिय कितें आसा तो राजसीक गुणांत उरता वैश्य कितें आसा अर्ध राजसीक आनी अर्ध तामसीक कित्याक म्हळ्यार खंय पयशे आसा थंय येवन येता म्हळ्यार तामसीक बुद्धी येवन येता तशें वैश्य शिफ्ट जाते उरता तामस आनी राजसीक कित्याक म्हळ्यार बिझनेस करता म्हळ्यार राजसीक उरपाचें आनी शूद्र कितें आसा तो जास्त तामसीक गुणांत उरता सो हे 3 त्रिगुणांत प्रत्येकली हे जाल्ले उरता सो आमी आतां भागवत सुबोधिनींत सांगले तशी मी फर्स्ट मोड ऑफ पॅशन म्हळ्यार राजसिकांत फर्स्ट पॉइंट हांगा सांगले आसा की परफॉर्म
for some material benefit in this world. Perform some material benefit. हे हांतू भितर आणि ब्रॅकेटात दिले आसा elevation to the heaven. हे आम्ही हांतू भितर कोणाला एक्झाम्पल घेऊ शकता, आम्ही बली महाराजाला एक्झाम्पल घेऊ शकता. बली महाराजा डिमन म्हळ्यार दैत्यालो एक एक राजा आणि इतलं पॉवरफुल उरता की म्हळ्यार इतले पॉवरफुल उरता की म्हळ्यार इवन तो देवतांक हेल्प करता. समुद्र मंथनांत देवतांक हेल्प करतो. आणि केन्ना ताका कसं म्हणतात अमृत मेळना तेन्ना ताका रियली म्हळ्यार ताणें तितले एफर्ट घाल्ले उरता की तांतू भितर. आणि कृष्ण मोहिनी रुपार येवन करता खाली देवतांक मात्र मेळत तशी करता. सो तेन्ना तोय प्रल्हाद महाराजालो नातू आणि तोय अति ताका शास्त्र ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ. सो तो कित करता आपणाला गुरुक विचारता कशी आम्ही ते लेवलाक पाविता, कशी आम्ही अमृतपान करीत ना, कशी आम्ही हेवनाचे हे म्हणित. सो त्यांना स्क्रिप्चर वाचून आमगेलो शुक्राचार्य तक सांगता की 100 अश्वमेध याग केल्यार आम्ही ते पोस्ट इझिली ग्रॅब करू शकतात. आता असले इंद्रा काण घेना आणि भितर हे फोर्सफुली नाही, हे युद्ध करणं तांकां धांवडोना. कित्याक म्हळ्यार कितले धांवडेला न्ही तर नंतर देवता आणि परत तांणी तपस्या हे ते करून शक्ती प्राप्त करून आणि परत मस्तपटी केल्ले आसा तांणी. म्हळ्यार डिमन्साक थंयच्यान धांवडोन घालून युद्ध करणं अशें केल्लें आसा. बली महाराज म्हणटा ते टायप नाका म्हाका एक्झॅक्टली म्हाका स्क्रिप्चरा प्रकार म्हणटा सांगता. आणि 99 सॅक्रिफायस करता कोण बली महाराज. आणि 100 करतासना कृष्ण विष्णू रुपार कृष्ण कित आसा येवन ताका दंडन करता. कशी करता, एक वामन रुपार येता. वामन रुपार येवन ताका खाली 3 पाय इतले बली कितले प्राऊड उरता की इतले हे उरता की म्हळ्यार ऑफकोर्स मोड ऑफ फॅशन उरता की हांव कसले करू शकता. कित्याक म्हळ्यार तिनी लोक म्हाका कब्जांत आसा. तिनी लोक म्हाका कब्जांत आसा. प्रत्येकली अष्टदिक्पाल प्रत्येक देव कितें आसा म्हाका कब्जांत आसा. शोषण हांवें खंयची जावं ती वस्तू कोणाक बी दिवं जाल्यार हार्टली डिमन जाल्यार हार्टली बरो उरता. आणि 100 हे करता तेन्ना वामन अति सुंदर बालक वामन येवन ताचे भिक्षा मागता की म्हाका 3 पायचे जमीन दी म्हणते ना. हे 3 पायची जमीन कसली तरी गोड माग म्हणत ना म्हाका 3 पाय. आणि हे केन्ना शुक्राचार्य पळयता इमिडिएटली वचून ताका वॉर्न करता. हो आयिल्लो कोण साधारण मनुष्य न्ही, हो विष्णू कृष्ण विष्णू रुपार वामन जावन हांगा आयिल्लो आसा. सो अशें तूं केअरफुल उरा, तू त्याने सांगिल्ल्या कुठे एक्सेप्ट कर नाका म्हणून जाल्यार केन्ना आयकीत तो बली महाराजा जगतपती आयडिया उरता ताका नॉलेज उरता. जगतपती जाल्लो कृष्ण आसा विष्णू आसा तो मागेल दाराक आयलो म्हणटना हांव ताका कशी वापस धाड दिवचें हे करेक्ट न्ही म्हण सांगून तो गुरूक सोंड दिता. तो गुरूक तिरस्कार करता. गुरुले आगे कित्याक म्हळ्यार गुरु आमी खंयचे घेवका, खंयचे गुरु आमकां कृष्णा कडेन घेवन वता ते गुरूक आमी एक्सेप्ट करता. हे अंडरलाईन करचे विषय नाजाल्यार आमी मोड ऑफ पॅशनांत वचून आमी खंय वचचे परिस्थिती येता. कित्याक म्हळ्यार इंडियान पळयल्यार स्टेपाक घरांत म्हळ्यार गलींत एक गुरू आसा. आपणाले एक नवीन फायंड आउट करणं हे केलं अशी आता ते केलं तशी आता म्हणून सांगून घेना. तो गुरु नवीन तंत्र शिकता खाली पैसे वट करच्याक आनी कसं ना नाल्यार भोग कर शिवच्याक असले उठो जाल्यार आमी गुरु अशी सिलेक्ट करता की तो आमकां कृष्णा कडेन घेवन वता. सो हो गुरु म्हणटा हे कृष्णाक दिवं नाका तू विष्णूक दिवं नाका म्हण सांगले तेन्ना इवन तो तागेले ते केन्ना तांणी कशी पयली काळांत दिताली की हातांत तीर्थ घालून घेना सोडताली की हांव हे फुलफिल करता हे म्हागेले प्रॉमिस तुका दिवचे म्हणून तेन्ना तो सांग वामन म्हणटा शिकन सांगून दी म्हणटना ते उदक घालच्याक केन्ना तो गिंडी उकळता ते गिंडी रंध्रा भितर येवन शुक्राचार्य बसता की हाणें दिवं न्ही म्हणून ते उदक येना म्हण तेन्ना एक सुई घेवन अशें ओक्कण शुक्राचार्य म्हणटात एक दोळे शुक्र ते घालून ताका दोळे फेरता. म्हळ्यार आमी सांगचे तात्पर्य कसं की म्हळ्यार केन्ना कृष्ण जो विष्णू आमगेल्या दारा येता सांगचे अति सुलभ जाल्यार आमी फॉलो करचे जाल्यार आमी हांगेले एक्झाम्पल घेवका. सो बली महाराज कितें करता इमिडिएटली ताका सांगता की आपूण हे करता म्हणून आनी तितले सांगची केल्ले भितर इमिडिएटली वामन देव वाडच्या लागता. कितले वाडता तो 2 स्टेपान
तिन्ही लोक कितले कितले आमगेले आम्ही हे करू शकता तर कितले तागेला कब्जान उरता 2 स्टेप एक स्टेप आणि 2 स्टेप पुरा मेजर करता. थर्ड स्टेप खंय दवर म्हणटा तेन्ना बली महाराज म्हणटा हांव तुका सांगले आसा, हांव तुका दिता म्हणून हांव तुका प्रॉमिस केल्ले आसा अशें आपणाल कसं म्हणतात क्राऊन कान दवरना थर्ड स्टेप म्हाका माथ्यार दवर म्हणटा. आनी कृष्ण कितें करता काय विष्णू ताका अडचून घेवन जमिनी भितर घालता. सो म्हळ्यार मोड ऑफ पॅशनान केल्लें काम कसं आसा ताजेन आमी सक्सेस जायन येता. ताजेन आमकां डिटोरेशन 100% शुअर. कितले आमी स्क्रिप्चर फॉलो करून केल्यार आमी एक पॅशन दवरून आमी एक राजसीक बुद्धीर आमी खंयची केल्ले आसा ताजेर आमी खंयी पावना. तर म्हण हे एक सुबोधींनी सांगल प्रकार हे एक एक्झाम्पल. आणि नेक्स्ट पॉइंट कसं आसा फॉर द सेक ऑफ प्राईड. फॉर द सेक ऑफ प्राईड. फॉर द सेक ऑफ प्राईड अंत एक्झाम्पल बेस्ट एक्झाम्पल कोण रावण. रावण शिवालो अति व्हड भक्त जालो होता आणि एक तो शिवाक प्रसन्न करच्याक आणि रावण डिमन जाल्यार ब्राह्मण उरता तो. ताका प्रत्येक स्क्रिप्चरान बरयल्ले प्रत्येक इंजेक्शन ताका उरता. जाल्यार प्राइडनेस राजसीक बुद्धी असली मिती की जाता आणि लस्ट हे दोन असले मिती की जाता तो वयर वचू शकना. लास्टाक ताका राम येवन मारता. सो हांगा आमी कसं पळोवचें रावणाल की म्हळ्यार तो शिवाक हे करच्याक एज पर आमगेले शास्त्रा प्रकार तो यज्ञ यागादी करता. अति उत्तम जावन करता. कितले केल्यार लॉर्ड शिव कितें आसा प्रसन्न जायना येना ताका. तेन्ना ताका क्रोध येता. कित्याक म्हळ्यार हे क्रोध केन्ना येता मनशाक राजसीक आणि तामसीक गुणार मात्र हे क्रोध अति हायस्ट लेवलाक येता. सो ते क्रोधान कितें करता तू येना न्ही म्हाका हांव तुका पळयता म्हण सांगून ताका दशानन 10 माते उरता ताका आनी आपणाला एक माते कट कर घेन ते म्हळ्यार हे कशी पळय सात्विक रितीन करची यज्ञ राजसीक रितीन करता आणि ते राजसीक रितीन बी फल मेळना तेन्ना कितें करता तामसीक स्टेपार देंवता तो क्रोधान आपणाला माते कट करता आणि यज्ञ कुंडान घालता. अशी करून 9 माते कट करून घालतना बाय फोर्स मला बाय फोर्स शिवाक येवचे पडता. आणि अति साधारण सुमार मनुष्य नेतो ताका बापाय वीरश्रवा म्हण ऋषील पूत तो ब्राह्मणाल पूत आणि हो कोण हो पुलस्त्य मुनीलो डिसेंडंट. पुलस्त्य मुनी म्हळ्यार एक प्रजापती एकलो ब्रह्माल मानस पुत्र. तो तसले हातू भितरच्यान आयिल्ले मनशाक खंयची लेवल रितीक वचचे पडता म्हण आमी हातू भितर अंडरस्टँड. सो अशें आमी परफॉर्मन्स आमी सॅक्रिफायस आमी यज्ञ कितें करता मोड ऑफ पॅशन राजसीक गुणार करता. हे 2 पॉइंट दिले आसा. हे 2 पॉइंट आमी कव्हर केले. सो हेजेन आमी वयले लेवलाक वचू शकना. आणि तदनंतरचे नेक्स्ट कितें आसा सॅक्रिफायस इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स. आमी यज्ञ आगादी कितें करता इग्नोरन्स जाता. हातू भितर 5 पॉइंट दिल्ले आसा. फर्स्ट एक पॉइंट रिलेवंट पॉइंट हातू भितर आमी एग्जांपल दिता सांगले आसा. हातू कसं सांगले आसा परफॉर्म्ड विदाउट रिगार्ड्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर आमी फॉलो करनाशी खंयचे एक आमी परफॉर्म केले आसा सॅक्रिफायस ताका 13वे श्लोकांत कृष्णान सांगले आसा हे तमोगुणाचे हे तमोगुणा सॅक्रिफायस. तमोगुणा सॅक्रिफायसांत आमी एग्जांपल घेता भरत महाराज. आश्चर्य येता तुमकां भरत महाराजाल कित्याक एग्जांपल आनी घेवच्या. भरत महाराज इतले एलिवेटेड उरतात किंवा भारतखंड तांगेल्या नावान हे भारतखंड जम्बू द्वीप आणि भारतखंड. सो तसले भरत महाराज एक एज जाल्या नंतर आपणाला पुरा किंगडम कितें आसा डिस्ट्रीब्यूट कर सोड त्याग कर घेवन आपणाला चेडू वांग दिवन खंय वता वानप्रस्थ आश्रमांत आमी पळयले ब्रह्मचर्य गृहस्थ. तर नंतर मनशान एक 50 वर्ष जाल्यानंतर खंय वचका वानप्रस्थाक वचूं. सो 50 वर्ष जाल्यानंतर तांणी इमिडिएटली रिनाउन्स केले. चक्रवर्ती आले आमगेला कलियुगांत कितें जाता 80 वर्ष जाल्यार खुर्ची हे पावर धर घेवन बसून उरता. कित्याक म्हळ्यार कलीची प्रभाव तशी आसा. जाल्यार तो भरत महाराज कितें करता कंप्लिटली टू रिनाउन्स जावन वानप्रस्थाक वता. वानप्रस्थाक वचून नवविध भक्ती श्रवणच्यान सुरू जाल्ले नवविध भक्तींत भाव स्टेजार पावता. म्हळ्यार जस्ट म्हळ्यार एक स्टेज प्रेमा पावल्यार थंयच्यान सीधा मुक्ती. म्हळ्यार तितले भावाच्यान प्रेमाक वचचे स्टेजार उरता तो. आनी तसले भरत महाराजाक एक कृष्ण कितले टेस्ट करता एक सान हिरण म्हळ्यार
जिंके डियराल एक चिरडू वाग पळोवन मस्त तांकां मनांत एक बेजार जाता म्हळ्यार इतलो सांज चिरडूलो आवय बी गेला ताका कोण म्हणत ते एक करुणेन ते चिरडाक हाडन आश्रमात दवरता नंतर कितलं आसक्ती जाता की म्हळ्यार खंयची वस्तू करचे आयिल्ली उरतात वानप्रस्थान खंयची एक वस्तू हांव अचीव करता म्हण आयिल्ली उरतात ते विसरून वतात 24/7 ते डियर आले फाटल्यानच तांगेले ताका सेव करचे ताका जेवोचे खावोचे तागेले केअर करचे आनी ते मृग ते एनिमल ते आपण व्हड जाल्या नंतर ते एक दीस सोडून वता सोडून गेल्या नंतर कितें जाता मस्त मनाक फील जाता यो ताका वागान खाले की ताका आनी भेडियान कोणे खाले की म्हणटा तू तो विचार करते 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 जीव त्याग करता जीव त्याग केल्या नंतर कितें जाता तांगेले नेक्स्ट जन्म कितें जाता खंयचे मंतकालेचे माम एवम मुक्त्वा कले कृष्णान सांगलें आसा अंतकालांत आमी खंयचे भावार उरता तेच आमकां जन्म मेळटा तशें आमी कृष्णाले नामस्मरण अति इम्पॉर्टंट म्हणून तू आम्ही अंतकालांत कृष्णाला नामस्मरण सो डियराले विचार करते करते नेक्स्ट जन्म डियराल जन्म मिळता आम्ही हे पटी नेपाळाक गेल्ली आम्ही ते पुरा जागो भरत महाराजान बसले जागो कितें आसा ते आम्ही विजिट करून आयली पळयले आम्ही की कितले मतलब दंडकारण्य थंय बसून तांणी ते हे करते उरता जाल्यार एक डियर सो पुलस्त मुनीला आश्रम लागी उरता सो परत तांकां जन्म कृष्ण थंय दिता डियरा रुपार दिता आनी मृग जाल्यार बी तागेलें एक स्मरण कितें आसा ते विसरच्या दिना हे जनरली अशी जायना आमी एक जन्म सोडले नंतर नेक्स्ट जन्म फाटल्या जन्माक कसले केले कसले याद उरना अकाउंट मात्र आमगेले इंटॅक्ट उरता आमी केल्ले कर्म कितें आसा ते 100% आमी कॅरी फॉरवर्ड करतात जाल्यार आमी कसल केला आनी खंय आसली आमी कशी पडली ते जाल्यार डियरा रुपार बी कृष्ण ताका ते एक याददाश्त देवयता आनी तो कितें करता केल्ली चुकांना शिक्षा घेवका म्हणटा हाका बेस्ट एक्झाम्पल भरत महाराज आनी तो परत आनी एनिमल जाल्यारय तातूंत भितर पडना आनी थंय ऋषी आश्रमांत आजूबाजून उरतेच्या श्रवण करते करते केन्ना जीव सोडता परत ताका एक नेक्स्ट जन्म कसो म्हणटा जडभरत जावन ताका जन्म मेळटा जडभरत काणींत वतना जाल्यार जडभरत कितें आसा जडभरत इतले रिनॉन्स उरता ब्राह्मणाले एक फॅमिलीन तक जन्म घालता कृष्ण एज ए जडभरत आणि कसले जड म्हणा कसले खंयच्याकी रिस्पॉन्ड करना ब्राह्मणा घरांत यज्ञ यादी उट्टू चलते उरता जाल्यार कसल्यान ती पार्टिसिपेट करना कित्याक पार्टिसिपेट करना कित्याक म्हणा ताणें अंडरस्टँड केलें खंयच्यान हांव पार्टिसिपेट केलें इमिडिएटली माया कॅप्चर जाता सत्वगुणांत कितले उरला न्ही एक पटी म्हाका ताजेचे पोजिशन हे ते मेळ्ळे नंतर इमिडिएटली कितें जाता मनुष्याले डिटोरेशन सो अशान खंयचे वस्तूंत आनी पडचे नाका 2 जन्मांत हांवें शिक्षण घेतला सो हे जन्मांत आनी एकदम तोंड धापून उरता तागेले घरांतले मेंबर्स ताका आवय बापूय उरू पर्यंत प्रोटेक्शन उरता एक कडेन आवय बापूय गेले नंतर भावजांनी ताका अति शुल्लक रितीर ताका पळोवचें लागता ताका घरांत एग्रीकल्चर फील्ड उरता गद्दे उरता थंय व्हरून ताका राबोवचे नाना नमनी ताचे कडच्यान काम करोवचें अशें उरता म्हळ्यार वायल्ड एनिमलाक धांवडोवच्याक एक सान हे करून दवरली उरता थंय कोणे पक्षी येवन ये म्हण सो ताकाच थंय ते जाग्यार राबयता सो तशी चलते उरतना जडभरताले एक डाकू म्हळ्यार एक डकायत लोक जनरली कसं करतात तांणी हे करतात खंयच्यान तांणी यज्ञ करतात मोड ऑफ इग्नोरन्सान म्हळ्यार तामसीक गुणांत तांणी सॅक्रिफायस करतात आनी जनरली तांणी काली वर्शीप करतात काली वर्शीप करची इनकरेक्ट वे न्ही देव कितें आसत कितले 33 कोटी देवता आसत तांणी टू मोड ऑफ गुडनेस कित्याक म्हळ्यार तांणी मनुष्यच्यान जास्त हे करगिना तांणी एक दुर्गा देवी कृष्णाल भयण म्हणली आसा आनी ती ओडती हे कंप्लिटली भौतीक जगताचे ती ओट्टू तिगेले अंडर येता सो तांणी मोड ऑफ गुडनेसार उरतात जाल्यार ताका आमी पूज कशी करतात दॅट इज इम्पॉर्टंट यज्ञ आमी कशी करतात खंयचे रितीर करतात ते इम्पॉर्टंट सो जडभरताक थंय अशी राबून दवरली उरता आनी हे डाकू लोकांक सॅक्रिफायस करते उरता तो एनिमल सॅक्रिफायस दिता तर नंतर अति खंयचे एक हायस्ट लेवलाचे तुमकां प्राप्ती जावका म्हळ्यार तुमकां ह्युमनाल बी सॅक्रिफायस दिवची अशी
बरयल्लें आसा तामसीक हातूंत भितर. सो तांकां एक बरो एक ब्राह्मण हट्टा खट्टा एक जवान पुरुष कसले रोग रुजीन नालो ताका खाण सॅक्रिफायस केल्यार कसली एक प्राप्ती जाता म्हणले आसात आनी सोदच्या लागतात पुरा आजूबाजू गांवांत आनी केन्ना तांणी सोदते सोदते येवन जडभरताक पळयता तो हाजी इतलो बश्ट मनुष्य कोण ना आनी ताचे कडेन उलयल्याक इतले रिस्पॉन्ड करता खंयचे एक अटॅचमेंट ना खंयचे एक हे ना तो म्हणटा ते येतवे तूं आमगेले संगतीक म्हणटा ओके येता आमकां एक हेल्प जावका तुगेले म्हणटा येता म्हणटा आनी वता तांगेले संगतीक वता वचून घेवन ताका बरे रितीन ताका फीड करतात पोटाक आनी बरे रितीन घालतात पोटाक आनी घाल नंतर ताका अंडरस्टँड जाता की म्हाका एक बली दिवच्याक आनी व्हरते आसत जाल्यार कसले रिस्पॉन्ड करना कित्याक 100% ताणें पुरा कृष्णावर एक हे दवरले उरता आनी आपूण हे जन्मांत मनांत तो 100% चॅन्टिंग की देवाल हे करते उरता भायल्यान दाखोवन घेते उरना कोणाकी कसले केल्यार एक म्हणजे जड वस्तू शे कसल्याक एक रिस्पॉन्ड करते उरना सो ताका होर ना ताका फोर्सफुली होर ते सॅक्रिफिशियल हातूंत भितर बसयतात कित्याक ताका छेदन करता मुंडी छेदन केन्ना बसयतात ताका आनी केन्ना ताका मारका म्हणटा तेन्ना दुर्गा देवी पळयता काळी माता पळयता हो इतलो व्हड भक्त कृष्णाल भक्त कितले हायेस्ट लेवलार आसा प्रेम भाव आनी प्रेम लेवलार आसा आनी कितें मुक्तीक वचचे रस्त्यार आसा असले मनशाक म्हाका सॅक्रिफायस दिल्यार इमिडिएटली कितें जाता ते मुर्तीच्यान ती भायर येता भायर येवन कितले लोक ताका सॅक्रिफायस करता म्हणून उरता ताका बली दिवका म्हणून उरता ते बली दितले ओट्टू लोकांक आपणाले खडग घेवन प्रत्येकाक मान घालता म्हळ्यार आमी अंडरस्टँड करूं शकतात आमी खंयची एक मोटिवान आमी एक इग्नोरन्सान आमी वचून घेवन आमी यज्ञ केल्यार ताजेचे एंड कसले एक तर प्रभुपादान सांगले आसा हे टेम्पररी शाश्वत न्ही म्हणून कसले गेन जाल्यार थोडे टायमा खातीर अशाश्वत ते शाश्वत न्ही सो हांगा तांणी हे एक हायेस्ट लेवल एक अचीव करता म्हण केल्यार कशें जाता दुर्गा देवी कोणाक पूज करता म्हण तीच तांकां मान घालता काळी माता आनी जडभरताक रिलीज करता सो हे आमी घेवीत एग्जाम्पल की कशी एक कसं म्हणतात इंजंक्शन नाशी आमी एक केल्यार कशी आमी एक हे लेवलाक पावतात म्हणटा नेक्स्ट कसं सांगले आसा आमच्या भितर विदाउट डिस्ट्रिब्युटिंग ऑफ प्रसादम प्रसादम काणी आमी आयकिला वेरी संक्षिप्त जावन सांगच्या प्रयत्न करता की जगन्नाथपुरी कित म्हणटा आसता जगन्नाथपुरींत एकादशी दिवस बी ते 24/7 म्हळ्यार 12 महिने थंय प्रसाद वितरण उरता कित्याक एक दुर्गा देवीले एक पार्वतीले एक रिक्वेस्टान जगन्नाथ कित करता की हांगा कित प्रसाद आसा ते कितले धामाक विजिट करतात कितले म्हाका भक्त येतात सगळ्यांक हे प्रसाद वितरण कित्याक म्हळ्यार ती मागता तशी म्हाका मात्र प्रसाद न्ही म्हाका पुरा चिरडुवांक मेळका अशें आमी ओट्टू चिरडुवा दुर्गा देवी चिरडुवा सो प्रत्येकल्याक मेळका म्हणटा तेन्ना कृष्ण तथास्तु म्हणटा आनी आपूण केन्ना जगन्नाथ रुपार येता नील पर्वतार आपूण केन्ना येता तेन्ना आपूण जगन्नाथ फॉर्मार केन्ना येता तेन्ना म्हाका प्रसाद प्रत्येकल्याक मेळटा म्हणून हे सांगले नंतर ती संतोष जाता आनी थंय आमी पळोवंक शकतात की प्रसाद कितें आसता 100 म्हळ्यार पुरा 2 तास सोडून बाकी वेळार प्रसाद तयार जाते उरता होन ऑफर करता तो ऑफर केली तशी दुर्गाले टेम्पल असते बाजून थंय वचून थंय ऑफर जाता थंयच्यान सीधा आनंद बाजाराक येता आनी प्रत्येकल्याक वितरण जाता सो हांगा आमी पळोवंक शकतात की प्रसाद वितरण मस्त इम्पॉर्टंट प्रसाद खावचे मस्त इम्पॉर्टंट आमी आमगेले समाजान पळयल्यार आमगेले समाजान जास्त हांव व्यंकटेशाले कृष्णाले टेम्पल प्रत्येक गांवांत आसा जाल्यार भटमाम कितें आसा की तो ऑफर करता कृष्णाक ते खाली ताका मात्र मेळटा तातूंतले थोड खंयचे एक फंक्शन खंयचे एक फेस्टिवल उरला मात्र तेचे एक थोडे उच्चिष्ट प्रत्येकाक मेळटा नाजाल्यार जनरली तेचे कितें प्रसादाचे कितें हक्क आसा ते जास्त हांव ब्राह्मणाक जावं भटमामाक तो मात्र तेजे ग्रहण करता सो प्रसादाची इम्पॉर्टंट कितले म्हण आमी अंडरस्टँड प्रभुपादाले दयेन आमी आज प्रत्येक आमकां शिक्षण दिला प्रभुपादान की आमी खंयचे एक ऑफर करनाशी एक पण आमगेले इनिशिएशन जाल्या नंतर खंयचे एक ऑफर करनाशी आमी खावं न्ही एटलिस्ट आमगेले सर्कमस्टन्स तशें आसल्यार श्री विष्णू म्हणून सांगून एटलिस्ट कृष्णाक याद करून आमी ते ग्रहण करता फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सात्विक फूड ग्रहण करता आनी नंतर तेजे संगतीक आमी कसल करता की आमी प्रयत्न करता की आमी कृष्णाक ऑफर करून खावं म्हळ्यार
फूड रितीन खाल्यार आमी सीन जाता प्रसाद रितीन कृष्णाक ऑफर केल्या नंतर की जाते फूड असले प्रसादम जाता ते प्रसाद रितीन सो मोड ऑफ इग्नोरन्स आता प्रसाद म्हणले कन्सेप्ट ना ते कसले मेळता ते घे आणि खा आणि तातूंत भितर तामसीक फूड ते खावचे ते ऑफर बी करचे तशें ना हे अशी खंयची एक सॅक्रिफायस केल्ले उरल्यार तामस गुणार हाजेची इफेक्ट जायना आणि त्यानंतर नेक्स्ट दिल्ली आसा विदाउट चॅन्टिंग ऑफ वेदिक हिम्स या आमी एक मंत्र उच्चारण करना अशें आमी खंयचे केल्ले आसा अशें आमी ऑफरिंग करतना बी आमकां दिल्ली कितें मंत्र आसा ते सांगून घेवन कृष्णाक आमी ऑफर करना तर नंतर अल्तार बंद करणं एक 5 मिनिट सोडणं कृष्ण खंयचे रितीन ग्रहण करू शकतात आणि ते ग्रहण केले आम्ही भायर हाडणं एज ए प्रसाद रूपार आम्ही घेतात सो वैदिक हिम्स कित आसा वेरी इंपॉर्टंट प्रत्येक क्लास स्टार्ट करचे पयलीं गुरु प्रणाम मंत्र सांग गुरु की याद करून आम्ही क्लास स्टार्ट करता अशें ना आम्ही एक शास्त्रा प्रकार खंयचे जाग्याक खंयचे एक मंत्र उच्चारण करका ते आम्ही करका आम्ही एज ए गौड सार ब्राह्मण आमगेर हातूंत अति इम्पॉर्टंट हे कशें म्हळ्यार उपनयन संस्कार प्रत्येक घरांत एक चेडवाक उपनयन संस्कार करता उपनयन संस्कार द्विज जाता कशी बापेल मुखांतर गायत्री मंत्र एक दीक्षा घेऊन घेना तो देवाला नामस्मरण देवाला याग हवन इत्यादी पूजा पुरस्कार करच्याक एक परमिशन मेळता का एक ब्रह्मचारी एक ब्राह्मण म्हणले एक ब्राह्मणत्व मेळता का हे आमगेले उपनयन संस्कार जाल्या नंतर आमकां हे आमगेले बापूय आमकां दिता सो हे वट्टू मंत्र कित आसा एक स्टेजार आमकां परफेक्टली मेळ्ळ्यार आनी ते फॉलो केल्यार आमी कृष्ण कॉन्शियस आसा ते इजिली येता एक हे आनी लास्टाक कसं म्हणटा आसा आमी खंयचे याग हवन केल्यारी मोड ऑफ पॅशन कसं आसा तरी एक दक्षिण दिवचे पडटा तो दक्षिण दिल कुडले तेजेचे एक आमी कसले एक डिमांड नाशी दिल्यार ते विंगड ज्या डिमांड करगेन ते घेतले नंतर ते कितें जालें ते सॅक्रिफायस इन इग्नोरन्स अशी सुबोधनी सांगता सो आमी तेय आमी अंडरस्टँड करना लास्टाक कसले फेथ नाशी खंयचे एक फेथ नाशी जस्ट एक प्राइडनेसा खातीर नाव जस्ट एक शो ऑफ करचे खातीर आमी केल्ले कसं आसा ते मोड ऑफ इग्नोरन्स ते आमी दोन कवर केले हांगा मोड ऑफ फॅशन आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स आता क्विकली आमी मोड ऑफ कसं म्हणतात गुडनेस सत्व गुणांत आम्ही पळोवया तो सत्व गुणांत कसं म्हणले आसा परफॉर्म्ड अकॉर्डन्स टू द स्क्रिप्चर प्रकार आम्ही खंयची आम्ही कार्य करतात ते सात्विक म्हण जाता आणि त्यानंतर एक ड्युटी म्हणा आमकां प्रभुपादान इतले सुंदर रितीन आमकां शिकयला की म्हळ्यार एक दीक्षा घेतले मनशान घरांत अर्चे विग्रह हाडका आणि त्या अर्चे विग्रह सेव करता आणि अर्चे विग्रह सेव करचे खंयच्यान स्टार्ट जाता सकाळी ब्रह्ममुहूर्तार उठून आपणाला एक 16 राउंड चॅन्टिंग कितें आसा ते फिनिश करच्या प्रयत्न करता नाल्यार कितले जाता तितले राउंड कर घेना त्यानंतर एक मंगळ आरती म्हण करता कृष्णाक एक आरती कर घेवना प्रत्येक सिस्टमॅटिकली कशी कृष्णाक देवळांत पूज करतात की तशी आमकां शिक्षण दिलां की कशी धूप दीप आनी घेवन आमी कृष्णाक एक न्हाणोवची एवरीडे म्हळ्यार वर्च्युअल रितीन आनी हे करचे कशी आमी एक करका एक शिकयल्ले आसा ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एज ए ड्युटी म्हण आमी इनिशियली कसले भाव ना शिकयल्यारी आमी कन एक दीस तो एक भाव कितें आसा आमगेल्या मनांत येता कृष्णाक एक कृष्णाल सेव करना कृष्णाले संगतीक पूर्ण कृष्णाल डिवोटील संगतीक पूर्ण आमगेले हार्ट प्युरिफाय जाता आनी आमी ते लेवलाक पावूंक शकतात आमी प्रयत्न करते आसता प्रभुपादाले क्षेत्रांत हातूंत भितर सो हे एक इम्पॉर्टंट आसा लास्टाक सांगलें आसा खंयची एक डिझायर नाशी आमी एक मटेरियल रिझल्ट नाशी आमी हे करका म्हणून हे अति कष्ट हे थर्ड दिल्ले आसा पॉइंट इतली इजी न्ही की आमी डिझायर नाशी खंयचे करू शकता एटलिस्ट हांव म्हागेले बद्दल सांगता आसा हांगा बसले वट्टू वैष्णव आसता जाल्यार आमी ताका आमी प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार खंयची एक वस्तू आमी हाडल्यार एक कार हाडले कसले हाडल्यार एक कृष्णाल पांया म्हणून कृष्ण काय घेवन वतना ते कार तो परत आमी चलोवचे आमीच जाल्यार ते घेतले एक साधन आमी कृष्णाल एक कामा खातीर कृष्णा विनियोग म्हळ्यार विनियोग आमी केल्यार एक यात्राचे कसले एक फंक्शन आसल्यार थंय लोकांक घेवन वचचे हाडचे अशें वट्टू केल्यार ऑफरचे आमीचे यूज करचे आमीचे जाल्यार ते संगतीक आमी खाली कृष्णाक ऍड केल्यार हे हायस्ट लेवल हे थर्ड पॉइंट 11th श्लोकांत सांगले आसा मोड ऑफ फॅशन सो आमी कन्क्लुजन करच्याक प्रयत्न करे हांगा की श्रीमद भागवतमांत
कॅन्टो 1 चॅप्टर 2 श्लोका 19 सांगले असा तदारजस्तमो भाव कामलोभायशचे चेतेर्येतार विज्ञानम स्थितम सत्वे प्रसीदते. हे ट्रान्सलेशन हा वाचता तशी as soon as the irrevocable loving services is established in the heart, the effect of the nature of mode of passion and the ignorance, such as lust, desire, hankering, are disappear from the heart, and then the devotee established in the goodness and he become completely happy. हे सॅक्रिफाइस आम्ही करचे कित्याक यज्ञ कित्याक करचे मी संतोष जावन उरच्याक एक हायेस्ट लेवलाक वचच्याक आमी हे करचे. सो हांगा भागवतमान सांगले आसा की केन्ना आमी हे करच्या लागता डिवोशनल सर्विस केन करचे लागता आमगे हार्ट कितें जाता ऑटोमॅटिकली प्युरिफाय जाते होता. प्युरिफाय जाता म्हळ्यार कसं जाता आमी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे कितलो बंद जावन घेतला आमी आमगेल्या हार्टांत ते हगूर 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 क्लेन्स जावचे लागता. आनी केन्ना क्लेन्स जाते वता तेन्ना आमी परमात्माक आमगेले संगती जीवात्मा संगती बसलो आसता ते परमात्मा संगती आमी ताका पळोवं शकता. आनी तागले अशी ध्रुव महाराज आणि हृदयांत परमात्माक पळोवन मेडिटेट करणं 6 महिन्या भितर पोल स्टार हे नाल्ले स्टार कृष्णाने क्रिएट केले तागे खातीर. कृष्ण कसले करू शकता. सो आमगे हार्ट कॅन क्लियर जाता कितले टाइम जाऊ शकता. ध्रुव महाराज जशें आमकां करच्याक साथ दिना 6 महिन्यात ताणें तितलो हायेस्ट लेवल पावले प्रत्येक सोडले लास्टाक खाली प्राणवायूर आसलो ताणी. सो केन्ना ते तांगेले ते तितले हायेस्ट लेवलाचे कितें यज्ञ म्हळ्यार नामस्मरण केन्ना करता ताणी कृष्ण नारायण तसा एद्राक चक्र गदा पद्म घेवन हृदयाच्यान माय जाता आनी तागेले एद्राक येवन रावता. कसले एक बापय तसले किंगडम मागच्याक एक डिझायर दवन घेतले उरतात ताणी मोड ऑफ पॅशनात पण येता जाल्यार केन्ना कृष्णाले दृश्टी जाता नारायणाले केन्ना तांकां भेट जाता समक्ष भेट जाता तेन्ना तांगेले एक टचान कितें जाता कंप्लिटली प्युरिफाय जावन वता. हांव एक ग्लासा तुकडो मागच्या आयलो जाल्यार म्हाका हांगा रत्नाकिंता वैल वस्तू पळोवंक घेना अति हांव हे मागचे मूर्ख हांव म्हण तांकां मनात जाता 5 वर्साचे. आनी तांणी जाल्यार कृष्ण तांणी केल्ले सॅक्रिफायसाक तांकां एक रिवॉर्ड बी दिता. सो कृष्ण विसरना. कृष्ण केन्नाय वेट करते उरता. जशी सुदामाल केसान बी पळयले ताका दिवका म्हण कशी कशी खावे ते वता तशी तशी तागेले घरचे आपले तो मागना तोंड सोड मागना सुदामा की म्हाका हे दी ते दी काही मागना आनी मागना आनी दिना बी ते पळोवन कृष्ण तागेल्या हातात ताणें म्हाका तुका तरी गिफ्ट हाडच्या पुरोने म्हणटा जाल्यार ताका मर्याद दिसता. त्या आमी इतल्यो व्हड आज तागेले पॅलेस पळोवन हांव हे 4 घराच्यान मागण हाडले फोग कशी दिवचे कृष्णाक म्हणून हायड करता दिवच्या वतना जाल्यार तेन्ना कितें करता कृष्ण ताजे कडच्यान वोण घेता. कृष्णान एक पॉलिसी आसा वोण घेवन रिलीश करता खाता कशी कशी एक राउंड खाते वता तशी तागेले घराचे ऑप्युलन्स तागेले घराचे पुरा चेंज जाते वता. पॅलेस जाता ಒಟ್ಟು वज्र वैढूर्य ಒಟ್ಟು तागेले घरांत येवचे लागता. सो कडेन रुक्मिणी राबयता ताका म्हळ्यार कृष्ण कितले दिवच्याक लागल्यार तागेले पूर्ण कृष्णान कितले दिल्यार कृष्णाले हे कमी जायना हे आमी अंडरस्टँड करून घेवका. आनी कृष्ण आमकां हॅपी करता म्हणून तो आसा. कृष्ण थंय बसलो आसा. सो आमी ते अर्थार आमी हे करता आनी लास्टाक हांगा आमी हॅपीनेस करता म्हळ्यार आमी कसं होका आमकां कृष्ण खंयचे ब्रह्म फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी ऑफ हे जगताच्यो कसं म्हणटा ब्रह्म संहितान कसं सांगता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण फर्स्ट श्लोक सच्चित आनंद विग्रह कृष्ण एक मूर्ती आणि कशी असतो सत इटर्निटी चित्त फुल ऑफ नॉलेज पुरा नॉलेज असता का आणि आनंद संतोष जावन उरचे हे तिनी फुल फ्लजर आसा तो म्हणता ममेवांश जीव लोके जीवभूत तू म्हागेला अंश म्हणते आसा कृष्ण तो म्हळ्यार कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आम्ही सच्चिदानंद आम्ही म्हळ्यार कोण आमगे हृदयान बसले की ते जीवात्मा कितें आसा ते सच्चिदानंद विग्रह ते सच्चिदानंद विग्रह आमगे कल्मश क्लियर जाल्या नंतर केन्ना परमात्मा संगतीक जॉइन जाता then immediately आम्ही सच्चिदानंद विग्रह जाता आणि मी एलिजिबल खंय वच्चाक कृष्णा लोकाक वच्चाक आम्ही एलिजिबल हे आम्ही अंडरस्टँड. सो कन्क्लुजनांत भगवद्गीतांत 3.9 अंत हाणे कृष्णान सांगले आसा की सॅक्रिफायस
कित कित करतात आम्ही ते सॅक्रिफायसांत विष्णूक सॅक्रिफायस अति हायेस्ट लेवल म्हणून सांगले आसा. ट्रान्सलेशन कसं सांगता, वर्क डन एज अ सॅक्रिफायस फॉर विष्णू has to be performed, otherwise work causes bondage in material world. मी विष्णू खातीर खंयची सॅक्रिफायस केल्यार आमी बॉन्डेज जाता, म्हळ्यार आमी कंडिशन आमी हे मटेरियल भौतिक जगतांची एक जकड कित आसा एक हांतू भितर आमी शिरकून पडनात, बॉन्डेजात आमी शिरकून पडनात. and therefore o son of kunti, perform your prescribed duty for the satisfaction, and in this way you will always remain free from the bondage. हे भौतिक जगताचे एक क्लचेस कित आसा, मायाले इल्युजरी क्लचेस कित आसा हातूंत भितर आमी भायर येवका म्हळ्यार आमी विष्णू कृष्णा खातीर आमी सॅक्रिफायस करता, यज्ञ करता आणि सात्विक गुणार करता. आणि तशीच भगवद्गीतेचे हतने चॅप्टरांत कृष्णान सांगले आसा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. कृष्णान सांगले आसा खंयची आमी यज्ञ करता, सॅक्रिफिशियल हे कित आसा, विंगविंगड युगांत विंगविंगड रेकमेंडेशन दिल्ली आसा. सत्ययुगांत विंगड, त्रेता युगांत विंगड आणि द्वापर युगांत विंगड आणि कलियुगांत कसं सांगले आसा की कृष्ण रूप नाम रूपे कृष्ण अवतार. कृष्ण कसल्यार आसा, नाम रूपार आसा. कृष्णान आपण पुरा पोटेन्सी आपणा नावा भितर घाल्ली आसा. सो पुरा पोटेन्सी नावा भितर घाल्ली आसा म्हळ्यार ते नाव आमी घेवका. तातूंत खंयची नाव घेवका आमी सांगले आसा की बृहत नारदीय पुराणात सांगले आसा की हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता. आणि तशी ताक लिंक जाल्ले सुखदेव गोस्वामीन सांगले आसा की कले दोष निदे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परमब्रजे. खाली कृष्ण आमी हे ब्रह्मान दिले की ते हरेर नाम कित आसा, हे आमका कृष्णान परत हे जगतांत येवन भक्ताल रूपार येवन चैतन्य महाप्रभू रूपार आमकां ते कितें ब्राह्मणाल कितें प्रॉपर्टी असले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे कितें आसा, हे गोलोक प्रेमधन हे आमकां येवन प्रत्येकांक हे डिस्ट्रीब्यूट केले चैतन्य महाप्रभून. आमकां एक आमगेले मुवमेंटाक प्रभुपादाल दयेन आमकां हरे कृष्ण मुवमेंट आमकां कोण पळयल्यार हरे कृष्णा की तुमी हरे कृष्णा फॉलो करतात की म्हणून कशी आमगेले एक कसं म्हणतात तिलक आणि कंठी माळा घालची मिती आमगेले हे कशी चेंज जाता, लोकांले पळोवचे आमगेले कडे पळोवचे की ते हे आसा कशी चेंज जाता. अशी आमी प्रत्येकल्यान चॅन्टिंग 100% करता. तातूंत हायेस्ट मंत्र महामंत्र म्हणले आसा खंयचे वता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हे मंत्र आम्ही प्रॉमिस केलं सामकी इनिशिएशन नंतर की आम्ही दिवसाक 1728 टाइम आम्ही जपून हे आमगेले मोमेंटाचे टॉप कन्सेप्ट कसले की जप करचे. सो हे यज्ञ कित आसा, जप यज्ञ कित आसा, कृष्णान भगवद्गीतेन सांगला आसा अति उत्तम. कित्याक म्हळ्यार बाकी जप बाकी यज्ञा भितर तुमकां तसलो ब्राह्मण जावका, ताका प्रत्येक रीती फॉलो करता तसले ब्राह्मण जावका, तेन्ना तुमी ते प्राप्त करू शकतात. अलग अलग विंगविंगड आम्ही कसं म्हणतात कालांत विंगविंगड लोक असले, विंगविंगड कल्पांत विंगविंगड लोक असले. सो तांकां ते नॉलेज असले वेद पुराणात तांणी तशी करू शकताले. जाल्यार आता कलियुगांत तसले मस्त कमी मेळचे. सो अशें आमी बेस्ट वे कशी कृष्णाक अटेंड करीता, हर एक महामंत्र सांगून कृष्णाला नामस्मरण करून आमी करता. संगतीक आमी कृष्णाला पूजा एवरीडे मंगळ आरती हे करचे आणि प्रसाद रूपार आम्ही खंयचे एक इंटेक करचे आसा प्रसाद रूपार घेवचे आणि वैष्णवाल सेव करचे, धाम विजिट करचे. कृष्णाल कितले धाम आसात इंडियांत, थंय विजिट करणं, थंय वैष्णवाल असोसिएशन करचे, तांगेले सेव करचे. आणि आमगेले गुरु महाराजाले प्रत्येक वाक्य कितें आसा ते अति सुंदर रितीन आमी फॉलो करचे. हे आम्ही करचे लागल्यार आमगेले कितें हे चित्त कितें आसा 100% शुद्ध जाता आणि आम्ही हे
भागवत सुरुदीन सांगेल तशी आम्ही सत्व गुणांत आम्ही एक हायेस्ट लेवलाक वचच्याक साध्य आसा हे सांगून मागेले वाणीक हांव विराम करता. थँक्यू प्रभूजी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक. म्हागेले अल्प नॉलेजान कितले म्हाका कळटा ताजे प्रकार हांव सांगच्याक प्रयत्न केले. सो कसले तुमगेले सजेशन बाकी भक्तालकांचे एक रियलायझेशन हातूंत भितर असल्यार तुम्ही 100% शेअर करीता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल. परम पूज्य स्वामी जयप्रताप स्वामी महाराज की जय. जय. इस ग्रेस राधा कृष्ण साहब ने प्रभु जी की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील प्रभुपाद की जय. कोणी क्वेश्चन्स असले? हरे कृष्णा. मिगल प्रश्न आहे मथुरा माताजी. हरे कृष्णा माताजी सांगितलं. हरे कृष्णा प्रभुजी. एक आता सतोगुण रजोगुण तमोगुण हे आमगेल आहारा निमित्त येता म्हळ्यार आम खंडित गोतस. आम्ही GSB कम्युनिटी आम्ही आमगेले जन्म हांतू जाल मागीर आमका आता फाले गणपती येता. गणपती आम्ही हंग वैष्णव कसं त्याची विष्णूची गणपती रूपार आयला सो तशी आम्ही ताका पूजन करताची म्हणून म्हणताची. आता मामाय गणपती महालासा नारायणी ह्या पुरा सकड कुलदेव ह्या ते पुरा असता. देवीक ऑफर केलेलं फूड खावच्या नज म्हणून साधारण हांव इस्कॉनांत ऐकल्या हांव. आता गणहोम जाता एक प्रसाद हांडिताची ना मामाय गणपती थंय दुखून एक प्रसाद कसले हांडिताची सकड जाता. ये ऍक्सेप्ट करता की ते रिजेक्ट करू जायना हे सकड एक म्हाका क्लियर करूंक जे नाही एक टॉपिक हे सांगायचे त्याच्या विषयी. थँक्यू माताजी. अति उत्तम प्रश्न आणि हांव एक्सप्लेन करच्याक रियली केपेबल ना जाल्यार म्हाका अल्प बुद्धीन म्हाका कसल कळ्ळें आसा हांव सांगच्याक प्रयत्न करता. इनफॅक्ट तुमकां ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತसले आसा तुम्ही इतले ऍक्टिव्ह जावन आसात हे हातूंत भितर जाल्यार हांव सांगच्याक प्रयत्न करता. माताजी आमी हातूंत भितर हे अंडरस्टँड करता की कितले आम्ही डेमिगॉड्स म्हणतात कितले डेमिगॉड्स असतात. त्यांनी 100% आम्ही गौड सारस्वत उरू ज्याला मध्व संप्रदायाचे आम्ही ब्राह्मण उरू कितले आम्ही वैल लेवलाक पावल्यारी ताणी आमगेलगिंत हायेस्ट लेवलार असत. कित्याक म्हळ्यार कृष्णान तांकां अपॉइंट केला हांगा. आम्ही पळयले बली महाराजान इंद्र जावका म्हण स्क्रिप्चरार बरे प्रकार 100 सॅक्रिफायस करका म्हण ताणें प्रयत्न केले जाल्यार कृष्णान ताका राबे. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसले की हे अपॉइंटेड कितले 33 कोटी देवता असत. हे ओट घालना नाव इन्फ्लुएन्स करन जाल्ले लोक न्ही. हे कृष्णान अपॉइंट केले विष्णून अपॉइंट केल्ले लोक हे म्हळ्यार तांणी तितले साधना केल्ल्याक तांकां तो पोस्ट मेळ्ळा. एक 100 अश्वमेध याग केल्या नंतर मनुष्य एक इंद्राल जाग्यार बसू शकता आणि एक कल्प पर्यंत तो राज करू शकता. म्हळ्यार तो 100% सत्व गुणांत उरून ताणें हे करगेन ताणें ते हासिल केले आसा. सो अशावन आम्ही कसल हातूंत कृष्णा कॉन्शियस सांगता की म्हळ्यार प्रसाद रूपान आम्ही खंयचे ग्रहण करीता. एक श्लोक म्हाका याद येता आसा तुम्ही विचारले म्हण आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम यति गच्छति. कित्याक कृष्णान अपॉइंट केल्ले हांकां कृष्णाले आम्ही कोणाक पांय पडल्यार ते फायनली वचून खंय पावचे कृष्णाक वचून पावता. सो अशान म्हाका कळले अल्प जे प्रकार खंयचे एक प्रसाद सात्विक तामसिक न्ही. आनी हांव अंडरलायन करून सांगता आसा सात्विक गणहोमच्यान आयल्या तुम्ही पळया भटमाम जाल्यारी ಒಟ್ಟು याग हवन यज्ञ ಒಟ್ಟು करतात. लास्टाक सांगतो तंत्रान मंत्रान हजेन तजेन जाल्यार तू समा कर आणि कसं करता उदाक घेवन कृष्णार्पण मस्तू म्हणता. कसले केल्ले उरल्यार कृष्णा तुगेले अकाउंटाक मागले अकाउंटाक न्ही. म्हाका कळले नॉलेजा प्रकार हांवें हे करच्याक प्रयत्न केल्ले आसा. सो अशान आमी हातूंत अंडरस्टँड करून घेवका की आमी खंयचे डमी गॉडाक आमके एक कृष्ण कॉन्शियस आयला आमके कळला म्हण सांगून तांकां अवहेळन करचे जाववे हांवें पूज करनाशी उरचे ते कर न्ही. इवन इस्कॉन टेम्पलान बी मस्त कडेन तुमी पळया गणपती फोटो उरता. सो गणपतीक 33 कोटी जाता तू विष्णू बी आयलो ಒಟ್ಟು लोकांक डिसायड करना अग्रपूजा आदि पूजा ताका हे ताका पावर खंयच्यान आयले आमगे कडेन नरसिंह देव आसा. नरसिंह देवान ताका
फुल्ल दिवन विघ्न असले कितले हरण करका म्हण ताका गणपतीक एक आशीर्वाद असा. सो अशें ते गणपतीनं हेवटू स्क्रिप्चर आमी आता बसून आमी कित्याक आमी अल्पायुष्य मंद बुद्धी अशी असली मी ती वेदव्यासाने विचार केले की हे लोकांक कशी एलिवेट करीत, हे लोकांक कशी म्हळ्यार खाली एक एक श्रुतीर हांकां व्हरचे येतवे ना, हांकां स्मृती जावं हांकां बरयल्ले कित्याक म्हण हांगा आत्त सांगले हांवें 5 मिनिटां तुमी विचारलं म्हाका याद उरना, म्हाका बद्दल सांगते आसा. सो अशें एक वाचन कितें आसा इम्पॉर्टंट आसा म्हण सांगून ताणें कोण बरयतलो म्हण तांणी डिसायड केलें. 33 कोटी देवताना कोणाक सिलेक्ट केले कित्याक म्हण अति इंटेलिजंट गणपतीक सिलेक्ट केले ताणें. आनी गणपतीनं आज बी आमी भद्रिकाश्रमा गेल्यार एक व्यास गुफा आसा, एक गजानन गुफा आसा. थंयच्यान ताणें कंडिशन कसले गणपतीन म्हळें हांव बरयता तूं सांगले जाल्यार तूं स्टॉप करनाशी म्हाका कंटिन्युअसली सांगता. व्यासदेवान म्हळें ओके हांव स्टॉप करनाशी, शक्त्यारूप अवतार तो व्यासदेव. ताणें कसं म्हळें ओके हांव सांगता तुका जाल्यार तूं कसले बरयता तें अंडरस्टँड करून बरोवका तुवें. अशें भगवद्गीतांत खंयी गणपतीन कृष्ण उवाच जावं गोविंद उवाच म्हण बरयला. ताणें कसलें म्हणलां श्री भगवान उवाच म्हण बरयला. म्हळ्यार गणपती अपॉइंटेड प्लेस हे अपॉइंटेड प्लेस हे कल्प जाल्या नंतर आनी परत नेक्स्ट कल्पांत कृष्ण कोणाक अपॉइंट करता तो हे पोजिशनार बसू शकता. एक शिव आणि एक विष्णू हे मात्र एक्सपान्शन कृष्णाने. बाकी जीव ब्रह्माच्यान कितें लास्ट जीव असा प्रत्येक. आणि आम्ही एज ए गौड सारस्वत ब्राह्मण आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण पुरा सनातन हे आम्ही प्रत्येक देवांक आम्ही रिस्पेक्ट करता. आणि थंय वचून कसं म्हाका हे दी, म्हाका ते दी, म्हाका कसं म्हणटा तुका संपत्ती दी, हे दी, ते आम्ही विचारच्या वरते. ते कृष्ण भक्ती मागल्यार कशी हांव एक्झाम्पल दिले की काळी माता हैदराक हाण जड भरताक घान ताका सॅक्रिफायस करता म्हण केले. काळी माता स्वता आपणा विग्रहाच्यान भायर येवना, कोण ताका सॅक्रिफायस करून कसले अचीव करता म्हण असले तांकां उठू संहार केले तेणे. आणि भरत महाराजाक कितें केले फ्री केले, जड भरताक फ्री केले. हाजे तात्पर्य कसले की आम्ही वचून घेना तांगेले प्रसाद घेवन तांगेले कडेन वचून कृष्ण भक्ती मागल्यार आमगेले एलिवेशन कितें आसा व्हेरी फास्ट जाता. आमी आतां खंयचे लेवल आसा तेजेंत हायस्ट लेवल. सो खंयचे प्रसाद सात्विक प्रसाद आसा म्हाका कळले प्रकार ग्रहण करच्यान तू कसलेय प्रॉब्लेम ना. नावे आम्ही खंयचे देवस्थानाक गेल्यार बी आम्ही तुम्ही सांगले आता गणपतीक हाडतात आमी आमगेले समाजांत हे प्रथा आसा. प्रत्येक एक घरांत एक गणपती हाडतात. ते पूजन आमी करता जाल्यार थंय गणपतीक आमी मागता कसले गणपतीक हे गजानना हे रंबा आमी कसं मागता कृष्ण भक्ती कृष्ण कॉन्शियस आमकां मुखार वच्चे एक कंदी म्हळ्यार गणपती खुशी जाता. गणपती म्हणटा की तथास्तु म्हणटा. सो अशान म्हाका कळले प्रकार माताजी आमी खंयचे एक प्रसादाक खंयचे प्रसाद उरता ताका आमी हे करणे. आणि आमी तितले कृष्ण कॉन्शियस आंगान भर न्हू जाल्यार श्री विष्णू सांगून तुम्ही ते ग्रहण करीता 100% ग्रहण करीता. सांगल तशी खंयचे आमी वस्तू केल्यारी ते कृष्णाक वचून पावता. कशी आमी एक देशांत आमी ऊर घेवन एक टॅक्स भरतात की कशी ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटा बते आसत की तशीच आमी खंयचे आमगेले गौड सारस्वत समाजान आमकां आमगेले गुरुन आमगेले ब्राह्मण समाजान आमकां कसं शिकयला ते वट्टो आमी फॉलो करता. तांतू भितर खाली आमी कृष्णाक ऍड करता. आमगेले गुरु कसं करता पळय तुमी आमगेले गुरु 24/7 आमी आता गोकर्ण मठ घेतल्यार कोणाक पूज करता थंय वीर विठ्ठलाक 24/7 खंयचे कितले त्रास उरू तशी म्हण आमगे समाजा स्वामी गणपतीला पूज करना करतात. तांणी गणपतीत पूजा प्रत्येक देवताक रिस्पेक्ट करतात. स्वामी म्हणले कितले वयर लेवल असतात तांणी केन करता आसत ताजे वयर आमी प्रश्न चिन्ह करना ना हे करणे थोडे एक अल्प नॉलेज आयिल्ले हातूंत भितर आमी ते नॉलेजाक घेवन खंयचे एक करेक्ट खंयचे रॉंग म्हणचे हे मस्त चूक. आमी आमगेले कॉन्शियसनेस आमगेले करेक्ट करता आणि तातूंत भितर आमी कृष्णाक ऍड केल्यार प्रत्येक वस्तू कितें आसा आमी करचे ते कृष्ण कॉन्शियस जाता म्हण अशें म्हाका दिसता आसा माताजी. आणि हातूंत मस्त एलिवेटेड भक्त आसत हांव सांगले हातूंत भितर थंय हांगा आसल्यार आनी ताका ऍड करूं शकता. थँक्यू माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. थँक्यू. नाही कसं म्हळ्यार केलो इस्कॉनाचो हांव आयकलेलो आसा देवी देवतांक ऑफर किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए म्हणून म्हणलेलें हांवें नॉर्थांत सगळें आयकलां. बट हांव कसं करता म्हळ्यार म्हाका गणपती प्रसाद ना खंयचे मेळ्ळ्यार ते प्रसाद करतना गणपतीला मागता की म्हाका तूं महावैष्णव म्हाका एक थोडी कृष्ण भक्ती दी म्हणून ते प्रसाद करतना हांव मना लेखून हांव खाता. हांव रिजेक्ट करना.
देवीले लक्ष्मीले ना कोणाले प्रसाद मेळ्ळे हांव ते स्वीकार करतना तुम्ही महावैष्णवी तुगेले म्हणके आम थोडीच कोणी भक्ती दी म्हणून हांव मागून हांव खाता बट इस्कॉनान तू रिजेक्ट करताची म्हणाले हांव आयकलेली त्या खातीर हांव हे clear माताजी एक दोन कोणे मनशान सांगले म्हणून आम्ही तेच धर घेऊन तातू भितर आम्ही केल्यार आम्ही कृष्ण कॉन्शियस म्हाका कशें दिसता माताजी आम्ही मुखार येता आम्ही तातू भितर खंयचे बरे आसा ते ग्रहण करता ते एक्सेप्ट करता कित्याक की म्हळ्यार आम्ही पळय कृष्ण आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपादान नॉलेज घेऊन खंय स्टार्ट केले प्रभुपाद कसल्यान जाता मध्व ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायात मध्वाचार्य शिक्षण कितें आसा तेच शिक्षण प्रभुपाद मुखार करता आसा आम्ही केन्ना इनिशियल कृष्णा कॉन्शियस मस्तीच वस्तू आम्ही गौड साधू ब्राह्मण कितें फॉलो करतात एक्झॅक्टली तेच आम खाली गोतनाले कित्याक फॉलो करतले आमकां तेजे अंडरस्टँडिंग आसा सो आम्ही तांतूच उर घेवन खंयचे एक कोणकी एकल्यान सांगले अल्पबुद्धीन सांगच्या पुरो ताणें नाल्यार ताका शिक्षण दितले मनशांनी तशी दिवच्या पुरो अशें ताणें तशें सांगच्या पुरो जाल्यार आमी ऑल इन ऑन हे कसं घेवका तांचो सार कसं घेवका म्हळ्यार की आम्ही कृष्ण कॉन्शियसांत उर घेवन कित्याक कृष्णान अपॉइंट केल्ले मनशाले वेद प्रकार कित्याक म्हळ्यार नारायणान ब्रह्माक दिले वेद आणि हे वेदान प्रत्येक देवी पुराण कितले पुराण आसा स्कंद कितले पुराण खंयची विंगविंगड रितीन आमी ते करका म्हणा आमकां ते करच्या नाल्यार मी ती कृष्णान एक सिंपल रितीर श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीता दिल्ली आसा कित्याक आमी कृष्णाक अटेन करका म्हणून सो मागीर हेजे प्रकार कोणीकी एक इस्कॉनान कोणीकी एकल्यान सांगले म्हण आमी तेजे प्रकार बिहेव करचे इट्स नॉट म्हाका कळ्ळे प्रकार इट इज नॉट करेक्ट प्रत्येकल्याक रिस्पेक्ट करता तुम्ही सांगल तशी तुमगेले कॉन्शियस कितले वयर आसा वैष्णवाक हायेस्ट आमी हायेस्ट वैष्णव कोणा म्हणटा वैष्णवानाम यथा शंभो ईश्वर कितें आसा हायेस्ट वैष्णव कित्याक फुल्ली रिनाउन्स आसा कसले ताणें कसं जेवका ते ताणें ऑपिलंट घेविता जाल्यार तो कशें आसा फुल्ली रिनाउन्स सो ताका हायेस्ट वैष्णव आसा सो तसले हायेस्ट वैष्णव लोकांक आमी रिस्पेक्ट करना तांगेले कडच्यान आयिल्ली प्रसाद कितें आमी ग्रहण केले आसा म्हणटून भितर कसले सात्विक प्रसाद कितें आसा ते ग्रहण केले मी कसले एक अडचणी जावं कृष्ण ताजे मितीन आमकां कसले एक मायनस पॉइंट जावं कसले दिता म्हणून म्हाका अशें दिसना माताजी थँक्यू माताजी यस प्रभू थँक्यू हरे कृष्णा आणि पहिले कसले क्वेश्चन्स आसा